मी वंदिता महिमा तुझी सदाच गाता काळजात दिन वाजता मोगाच्या स्पिरिता सोम्या आमका एकवटायला दैवी तुझ्या बोळा सोम्या जीवी तुला भयता तळबाराच्या सर्वेस पुरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदा काळजात दिन वाजता. मगळ बाबडीनो तुमकां समेस्तांक सांजुताच्या पुंतळाक मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया. एकामेका खातीर मागया. प्रतिरितीन माध्यम मुखांतरी मिसाचें बलिदान भेटयतात ते सर्व भक्तिकांकी सांजुता मुखांतर सुम्याची भरपूर आशिर्वादां फोव जावं दीत म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. हे संदर्भार अर्गान ते पासून मिस भेटयता फबियन जेसी मेंडोन्सा मियर तशेंच देवान आपणा केल्ल्या उपकारा खातीर सांजुता देवा मुखांतर देवाक अर्गां दिता. लिओ आनी एनेट मोंतेरो कुलशेकर तांचेर ते बसोत विशेष करून मागया. जे कोणा मागतान बसयला तसं उडास करून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो सुम्या जेजूच्या कृपेची जर सगळ्या लोकांक कशी व्हडली तें आयचें पयलें वचप तशेंच हाचें दुसरें वचप हाची सुवार्थ आमकां दिता. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या कृपेची जर जावं पुरो भलायकेची जावं पुरो समाधानाची खंयसर वाडली थंयसर सगळ्यांक ती भलायकी तें समाधान समृद्धी फोव जालें. आज त्या सुम्याच्या कृपेचे जरीसो अनुभव करूंक आयलेल्या तुम्हा समेस्तांक त्या कृपेचे जरीसो अनुभव जावं दी आनी मुखांतर तुमचें जिवीत भलायकेचें संतोशाचें जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फवत परिवांडो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळज जमानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. काळजांत हांव दुखदन बक्षाणी मागतल्या बक्षाणी दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्यांका कुळका तूं पातक्यांका पोंगायलाय क्रिस्ताका कुळका आमचे गती विनंती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय. सोम्यांका कुळका सर्व पदवेदा देव आमची काकूळत करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावोंक प्रार्थुया. एगडी बदळेत आमी आमच्या आमच्या गरजां खातीर ते सांग खातीर आमी मागया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा धर्मदत्त बागे उजूता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फोव केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता बाबा ता मानून घेवन तुका वळखूंक फोव कर आनी शाख्या प्रितमेची तुजी पवित्र सभा वाडत वचो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत देवदूतान म्हाका मंदिराच्या दाराशी परतून हाडलो. थंय मंदिराच्या उंबरा पोंदा तावन उदक भायर सरतलें आनी उदेंती वाटेन वळटलें. कित्याक मंदीर उदेंतीक फुडो करून आसलें. हे उदक मंदिराचे उजवे कुशी पंदल्यान वेदीचे दक्षिणेचे वाटेन वळटलें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दारवटांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानच बोवाडो काडून उदेंतीक फुडो करून आसा त्या भायल्या दारवटा शशी हाडलो. थंय दक्षिणेचे कुशीत तावन उदक भायर सरता तें हांवें देखलें. तो मनीस आपल्या हातान एक मापा सूत घेवन उदेंती वाटेन गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले. आनी उपरांत ताणें म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या पांयांच्या कुब्यांक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले
आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या दोंपराक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या पेंकटाक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले. पूण आतां तें म्हज्यान उतरूंक जायना तसली एक न्हंय जाल्ली, कित्याक उदक चडलें. तें गुंड आसून तांतल्यान उपयन वचचें पडटलें. उतरोन वचूंक जायना तसली न्हंय तें जाल्लें. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, हें तुवें देखलें मू. उपरांत ताणें म्हाका न्हंयचे देगेर परतून हाडलो. हांव परतून पावलो तेन्ना न्हंयचे देगेर दोनी वाटांनी हांवें जायते रूख पळयले. ताणें म्हाका म्हळें, हें उदक उदेंती प्रदेशाचे वाटेन वळोवन अराबाक देंवता आनी तें दर्यांत मिठा उदकाच्या दर्यांत पावतच मिठा उदक गोड जाता. जंय ही न्हंय वळटा थंय सगळे प्राणी तातूंत भोंवतात. ते सगळे जियोंक शकतले आनी जायती मासली आसतली, कित्याक जंय हें उदक पावता थंय तें भलायकी हाडटा. जंय तें वळटा थंय सगळे जियोंक शकता. न्हंयच्या दोनी कुशींच्या देगांचेर सगळे जिनसाचे फळ दिवपी रूख वाडटले. तांचीं पानां बावची नान आनी ते केदींच फळां बीन जावचे नान. हर एक म्हयन्यांत ते नवीं फळां दितले, कित्याक तांचे पासत उदक मंदिरांतावन येता. तांचीं फळां खाणाक आनी तांचीं पानां वखदाक उपकारतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. दळबारांचो सर्वेस्पर आमचे मोदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. दळबारांचो सर्वेस्पर आमचे मोदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. देव आमचो आसरो आनी आमचें बोर. कश्टां कांतांच्या वेळा तो आमचो खरो आधार. भुमी जाल्यार हालोवन पडो, पर्वत दोंगर दर्यांत कोसळून पडो, पूण आमी भियेवची ना. दळबारांचो सर्वेस्पर आमचें मोदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. एक न्हंय आसा, तिचे व्हाळ देवाच्या शहराक संतोश हाडटा. तेंच तें शहर अत्युन्नत देवाचे निवासाचें. देवान जर त्या शहरान बिडार केला तर तें हालत कशें. दीस उदेतनाच देव येता ताचे कुमके. दळबारांचो सर्वेस्पर आमचें मोदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. दळबारांचो सर्वेस्पर आमचें मोदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. एक नितळ काळीज म्हाका रुसून दी देवा. तुजे सोडवणेचो संतोष परत्या नावें बोगी सूख. वंदन तुका क्रिस्ता, प्रकट करून महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे
परित्राय सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं भगवान प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या तवळजो देवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुजलेमाक गेलो. जेरुजलेमांत बकऱ्यांच्या दरवट्या लागीं एक थोडें आसा ताका हेब्रेव भाशेन बेतसादा म्हणटात. ताका 5 मंडप आसात, कुर्डे तोंटे आरिगार अशें म्हूण जायते पिडेस्त त्या मंडपांनी पडून आसले. 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणालो, तुका बरो जावंक खुशी आसा. पिडेस्तान ताका जाप दिली, सेबा उदक आलेल्या वेळार म्हाका तळ्यांत देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणूय ना. हांव देंवोंक वेताना आनी एकलो म्हज्याकी पयलो देंवता. जेजून ताका म्हळें, उठ, घे तुज्या अंतुळण आनी चल. तक्षण तो मनीस बरो जालो आनी आपलें अंतुळण घेवन चलतस रावलो. तो दीस साबत असो देखून त्या गूण जाल्ल्या मनशाक सुदेव सांगी लागले, आज साबत, तुज्या अंतुळण व्हांवन व्हरूंक तुका आडवरलां. ताणें जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केलो ताणें तुजें अंतुळण घे आनी चल म्हणून म्हाका सांगलें. जुदेवानी ताचे लागीं विचारलें, कोण तो मनीस तुजें अंतुळण घे आनी चल म्हणून तुका सांगलो. पूण तो कोण म्हूण गूण जाल्ल्या मनशा कळीत नातलें, कारण ते सुवातेर लोकांची वोडकेट जाल्ल्यान जेजू दोळ्यां भायर जाल्लो. उपरांत तो मनीस जेजूक देवळान मेळ्ळो. जेजून ताका म्हळें, आळे आतां तूं बरो जालाय, आनीक पातळ करिनाका, नंतर पयलेंचे प्रास चड वायट तुका घडत. तो मनीस उदेवा सरशी वचून आपणा बरो केलो जेजून म्हणून तांकां सांगी लागलो. जेजू असलें सर्व साबताच्या दिसा करतालो देखून जुदेव ताका इजा दिवंक लागले. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती म्हणजे मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हेच्या पयल्या वचपांत एझेकिएल प्रवाद्यान एक दर्शन देखलें आनी त्या दर्शनांत देवाच्या उमरा पद्दतावन उदक भायर सरतालें आनी उदेंतीच्या वाटेन वळतालें. हें उदक मंदिराच्या उजवे कुशीपणल्यान वेदीचे दक्षिणेचे वाटेन वळतालें आनी तें क्रमेण 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 व्हड एक जैत न्हंय जावन पावलें. तें उदक हंता हंतार सडत सडत गेलें आनी जंय जंय उदक पावलें तांकां सगळ्यांकी बाचावी मेळ्ळी म्हणून ह्या सगळ्या दर्शनाचो एक शेवट जावन आसा. पास्कांच्या काळार आमी नवें उदक पवित्र करून तें लोकांचेर शेंबडायतना गांवचें गीत आसा न्ही. एझेकिएल प्रवाद्यान देखलेल्या दर्शनाच्या गितांतलें गीत तें. देखलें हांवें उदक देवाळाच्या उजव्या तावन वाळोर येवचें आनी कोणाससी तें उदक येवन पावलें ते सोमेस्त बाचाव जाले आनी ते म्हणाले सर्वेस्पोरांक जय जय सर्वेस्पोरांक जय जय. देखलें हांवें उदक वय म्हजे मगजच्या भाव भयणीनो, तुमी पळयतात एक न्हंय एक व्हाळाचें जाल्यार ताका एक सुरवात म्हूण आसा न्ही. कावेरीची सुरवात न्ही, कावेरी न्हंय आसा कर्नाटकांत न्ही, एक फामाद न्हंय. ताचे विशयान जायते आमी आयकता. 2 राज्यां मदें ही व्हडची न्हंय कावेरी आनी ह्या कावेरीच्या न्हंयच्या विशयांत आशिल्ले समस्या आमी जाणा. पूण ही न्हंय
ती उपजोवची काही तला कावेरी म्हणटात. तला कावेरी मडिकेरीच्या तला कावेरींत ताचे उगम ल्हानशी एक झर, त्या झरींतले ती झरी वळून वळून उरल्यो झरी ताका कुडसोतात, एक व्हाळ जाता न्ही, एक तोड जाता, तोडांतली व्हाळ जाता, व्हाळांतली एक न्हंय जावन मजबूत न्हंय जावन वळटा. नेत्रावतीची न्हंय आसा, नेत्रावतीची न्हंय न्ही उरलाल संकेपणल्यान दर्याक ती जॉयन जाता. पूण ती न्हंय उदेंवची चारमाडीच्या गाठयेर चारमाडी, आनी थंयसर ती न्हंय उदेता. ल्हानशे तोड, ल्हानशी झरी उपरांत तोडा उपरांत ल्हानशें वळा उपरांत न्हंय जावन येता आसतना उप्पिनंगडी, कुमाराधारा आनी ताका भरती जॉयन जाता. आनी अशें ती न्हंय वळून जैत न्हंय जावन दर्याक ती जॉयन जाता. तशेंच पलगुणी न्हंय आसा. पलगुणी न्हंय एक वंटो नारावितीसीन तावन आनी एक वंटो वेणूर तिसीन तावन उपजल्ली ती न्हंय आरवा तिसीन तावन आनी एक नारावी तिसीन तावन उपजल्ली ती न्हंय ती सीदा वळून न्हंय तोड आशिल्लो वळ आशिल्ली न्हंय जावन ताकोड्यांत दोन न्हंयो एक जातात आनी अशें एक व्हडली न्हंय जावन गुरपूर संख्यापणल्यान येवन कुळूरच्या संख्यापणल्यान येवन तन्निरवावींत दर्याक ती भरती जाता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, बारीकशी झर ताका जायत्यो झरी कुडसून तोड जावन वळ जावन न्हंय जावन बदलून विशाल दर्याक ती सेरवत आसतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या न्हंयेच्या सगळ्या वाटेर ही न्हंय जायत्यांक पियोंक उदक, जायत्या कृशीक उदक, जायत्या रूखजणांक उदक, सुकण्या संवसांक उदक, नमोनमोनीच्या पक्षी प्राणींक मनशांक ती आधार दिता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, न्हंयेच्या बोगले नासलेली जावं पृथ्वी, न्हंयच्या बोगले नासलेली रूखझडां जावं माती जावं सुकणीं संवसां जावं मनीस समृद्धेचे जावन वाडटात. तुमी पळयलां नेत्रावतीच्या न्हंय देगेन, पलगुणीच्या न्हंय देगेन वा इतर जायत्यो न्हंयो आसा, शांभवी इतर जायत्यो न्हंयो आसात. आनी त्याच्या बोगलेन पळयल्यां जाल्यार जायती पचवी रंगाळ पृथ्वी जावन दिसून येता. जायती कृशी त्या बोगलेन आसा आनी जायते बरेपण समृद्धी दिसून येता. देखून देवाचें उतर म्हणटा न्हंयच्या देगेर रोयलेले लोक ते सदांच पचवे रंगाळ जावन येथेश्ट फळ दिवंक शकतात म्हणलें सत आमी जाणा जाता. आनी हांगासर आयच्या आमी सुवात गायल्या जाल्यार जेजू जिविताची झर म्हणलें हांगासर आमी पळयता. जेजू जिविताची झर. तुमी जाणांत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, निमाण्या शुक्रारा दिसा जेजू कुर्सार मारलो न्ही. कुर्सार मारले उपरांत थंय कितें जालें, जेजू मेला की जीव आसा म्हणून पळोवच्या खातीर एका शिपायान भल्यान जेजूचें उजव्या कडवळाक तोपलें. पळय गे उजव्या कुशीन तोपलें गी ना, तोपलें आनी तोपोवन ती बालो भायर काडटना थेट्ट रगत आनी उदकशें भायर सोडलें. आनी थंयसर एकलो कुरडो शिपाय आशिल्लो ताच्या दोळ्याक पर्यंत तें पडलें आनी ताचो दोळो सारको जालो पळयात. आनी आमी म्हणटा जेजूचें रगत ताच्या उजव्या कुशीन तावन वळ्ळें, कुर्सातावन वळ्ळें आनी जांचें तें रगत पडलें तें सगळें बाचाव जालें, बरें जालें. देखून एजेकियल प्रवाद्यान देखलेलें दर्शन खंयच्याय न्हंयचें न्ही, जावं पुरो सटलेज, जावं पुरो नैल, जावं पुरो कावेरी वा गंगा वा यमुना वा तुंगभद्रा, तसल्या न्हंयच्या विशांत एजेकियलान सांगूंक ना. एजेकियलान सांगलें जेजू क्रिस्तस एक वाळची न्हंय, जेजू क्रिस्तस एक वाळची झर आनी ह्या झरींतलें कोण पियेता तो केदींकच ताण येवचो ना, तो केदींकच मरण देखचो ना, तो बाचाव जातलो. देखून जेजू एक जिविताची झर. आनी जेजू म्हणटा हांव जावन आसा जिविताची व्हडल्यान सांगतात की जेजू म्हणटा हांव जावन आसा जिविताची झर. केदाळ सांगलें जेजून हें.
हां केदार सांगले तुम्ही जाणांत म्हणजे मगाच्या भावा भयणीनो सामारिताची स्त्री जाकोबाच्या बांयच्या काट्या लागीं आयिल्ली कित्याक आयिल्ली ती हां केदाळ आयिल्ली ती दनपारां कित्याक आयिल्ली ती त्या वेळेला कुण्णी आसना कित्याक कुण्णी आसो नजो तिका थंयसर हां हां ती गोरीत आसली गे कडीत आसली कशें बरी नासली कितें पाड जाल्ली गे मागीर घालून जाल्लें तिचें नेचर बरें नासलें ती एक बगेवंत स्त्री न्ही ती एक पातकी स्त्री कळ्ळें गे सगळे मुखार आयल्यार तिका उदक दिनात एक तुवें ह्या बांयचें उदक उडय नजो तुवें कोळसो लाय नजो दुसऱ्यान तिका अणसूंची अकमान करची उतरां उलयतात तिची मर्याद काडटात तिका गाळी दितात पजडें उलयतात आनी हें पुरो सुकोवच्या खातीर कोण वचून नासल्या वेळार दनपारांच्या बारार ती बांयच्या घाट्यार येता पळय गे आनी ती उदक उडोवन आसतना थंयसर कोण गेलो जेजू गेलो आनी म्हणालो कितें बाये म्हाका इल्लें उदक दी म्हाका इल्लें उदक दी जेजू कोण एक जुदेव ती कोण समारिताची स्त्री समारिता घरा आनी जुदेवा मध्ये पंक्ती संबंध नासलो अनटच ती समारिताची अनटच मनशां जुदेव व्हडले मनीस व्हडले मानाचे गणाचे मनीस आनी ह्या संदर्भार ती कितें म्हणटा तूं एक दादलो आनी हांव एक स्त्रीन दादल्याक उदक दिवचें आडवरलां दुसरें तूं जुदेव हांव समारिताची हांवें तुका उदक दिवचें कशें जायना आनी जेजू म्हणटा तुका हांव दिता उदक तूं म्हाका उदक दिनाय मू नाका तुका हांव दिता उदक ती म्हणटा तुजे लागीं कोळसो ना राजू ना लाटो ना तूं उदक दिताय खंय तावन आनी जेजू म्हणटा आळे बाय हांवें दिल्लें उदक तूं पियेशी जाल्यार तुका केदींकच तान लागची ना आनी तो ती कितें म्हणटा दी सेबा दी 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 ती उदक म्हाका दी आनी म्हाका घडये घडये हांगा उदक व्हरूं घेवचें पडचें ना आं म्हणालो आनी जेजू म्हणालो कितें हांवच जिविताची झर कोण म्हजे लागीं येता तो केदींकच ताणें वचो ना पळय म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो हें उलयतना तिची आत्मीक ताण सगळी भागली न्ही गे हां आनी जेजू कितें म्हणालो तूं आतां आसाय पळय तो तुजो घोव न्ही तूं कोणा सांगात आसाय कितें आसाय सगळें ताची हिस्ट्री तिचे सोडून दवरली जेजू मुखार आनी तो वळती म्हणाली तूं एक प्रवादी तूं एक मेस्त्री तुजी उतरां आयकताना म्हजें काळीज लासतालें तुजी उतरां आयकताना म्हजें जिवीत परिवर्तन जालें देखून धांवली आनी म्हणाली मेस्सी आयला सोडवणदार आयला सोडयतलो आयला जिविताची झर आयला पळया कशें समारिताचे स्त्रियेचें जिवीत बदल्लें पळया देखून जेजू जावन आसा जिविताची झर आयच्या सुवार्तेन पळयलें आमी थंयसर देवळाच्या थंयसर मंदिराच्या थंयसर आमी पळयता हांव जेजू परबेक गेलो एका परबेक साबताच्या दिसा जेरुजलेमाक गेल्ल्या वेळार थंयसर जेरुजलेमाच्या बकऱ्यांच्या दरवट्या लागीं एक तळें आसलें त्या तळ्याक बेसादा म्हणटाले बेसाईदा कोळदा बाळी म्हणटा वळे ಕಾದು ಕುಳಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ಜೀವ ನೀಡಿದ್ದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ बेसाईदाच्या तळ्या लागीं एक आकुडलेला आतांचो मनीस आसलो जायतीं वर्सां थावन कितलीं वर्सां 38 वर्सां थावन तो थंयसर आसलो 38 वर्सां जेजू कितली प्राय लगभग 32-33 वर्सां प्राय जेजू जल्मोच्या फुडें थावन तो थंयसर आसा आनी ह्या विशयांत जेजून जायतें आयकलां वो एक मनीस तूं जल्मोच्या पयलें थावन थंयसर आसा भीक मागून आसा
आकुडलेल्या आतांचो मनीस त्या मंटपान न्हिदून आसा आनी असल्या मनशाक पळोवन जेजू थंयसर येता आनी म्हणटा तुका बरो जावंक खुशी आसा गी म्हण. मस्त जाणां भिकाऱ्यांक बरें जावंक नाका वते देखून जेजून सवाल विचारलें तुका बरो जावंक जाय गी. मस्त जाणां बरो जावंक नाका कित्याक कित्याक सांगा म्हाका. आं बरो जाल्यार भीक मागूंक जाता पयशे दिता ते. बरो जाल्यार कालें करीचें आं काम करीचें वताक गळोचें पिकास घालीचे न्ही खोऱ्यांनी माती काडीचे कश्टाचें काम काडीचें आनी कितलें काम केलें कितलें मेळचें दिसाक आं 500-600 रुपया मेळचे न्ही गे. हांगा काम करीचें म्हूण ना बसून बाबा मा अम्मा अम्मा अप्पा म्हळ्यार जालें न्ही गे. दिसाक 1000-1500 रुपया कमयतात. जाय गी बरो जावंक जाय गी नाका. देखून पळय जायते जण भीक मागून आसले भीक मागून आसतात मरतना तांचे लागीं कितले पयशे आसतात. खंय हांवें थोड्या दिसा थोड्या म्हयन्या पयलें पळयलें तामिळनाडान खंय एकलो भिकारी मेलो खंय ताचे लागीं सुमार लगभग 2 करोड रुपया आसले की. कितले 2 करोड रुपया 2 कोटी जमयले 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 मागीर ते गोवोरमेंटाक गेले कोणाक गेले गोत्तून सोड्या पळया. थोड्यांक बरें जावंक नाका. मुंबईंत थंय झोपडी आसात गोत्या तुमकां. झोपडी रेल्वेच्या ट्रॅक बुगलेन वा थोड्या मार्गा देगेन झोपडी आहात ऑफिशियल न्ही झोपडी तांतून ती रावतात. तांतून टॉयलेट ना बाथरूम ना कांय ना. तांतून मार्गा देगेर ट्रेनाच्या पाट्यारांनी पुरात आनी बसचें सकाळींचें पुरा कळ्ळें गी. असल्यांची दुर्गत पळोवन कळ्ळें गी. बृहन्मुंबई म्युनिसिपालिटी आसा न्ही बृहन्मुंबई महानगरपालिके म्युनिसिपालिटी बेस्ट BST आसा न्ही बॉम्बेची. त्यांनी सरकार त्या महानगरपालिकेच्यांनी थोड्या जाग्यार बिल्डिंगां बांदली आनी ह्या झोपडेच्या लोकांक दिली कळ्ळें गी. फ्री 1 बेडरूम हॉल किचन करून दिली. आनी कितें केलें ही मनशां तांकां बिल्डींग मेळ्ळ्या उपरांत त्या तांच्या घरांनी दुसऱ्या मनशांक भाड्याक दिलें आनी वचून परतून थंय झोपड्यांत रावलीं. समजलें गी. थोड्यांनी ती इकली अवधी जाल्या उपरांत 5 वर्सांगी 15 वर्सांगी तांच्या जाल्या उपरांत मागीर तांकां इकूंक रायट मेळटा आनी इकली. पूण ती कोणी त्या बिल्डिंगांत रावनात. कित्याक रावनात थंय रावल्यार खर्च आसा सोसायटीचे पयशे भरीचे न्ही गे. थंय रावल्यार खंयचीं कामां वचोवचें आनी ताका पुरो टॅक्स भरीचे न्ही गे. हांगा टॅक्सी ना कांय ना मार्गा देगेर भीक मागयत कालें करीत. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मनशांक थोडे पटी बरी जावंक नाका सुदरूंक नाका. आसले कडेन रावून तूं मेळ्ळ्यांत फायद्यांत जिवंक जाय बरेंपण जोडूंक नाका. तसलीं मनशां आसात. तसलीं मनशां मातयेंत पूर्ण दवरलेल्या दिरव्याच्या मनशां बरी. देवान एका धन्यान कितें दिलें एकल्याक 10 दिले एकल्याक 5 दिले आनी एकल्याक 1 तालेंत दिलें न्ही गे. 1 तालेंतल्यान कितें केलें तांणी फोण करून मातयेंत पूर्ण दवरलें. तसले मनीस कांटेळ्याचे मनीस. थोड्यांक बरें जावंक नाका देव दिता म्हळ्यार थोड्यांक नाका बरें जावंक नाकात वयर येवंक नाकात. तांदून तुजी येचें जेन्ना रावचें अवकाश आसा जाल्यार ते गळसूंक नाकात असले मनशां. देखून जेजू म्हणटा तुका बरो जावंक जाय गी नाका. आनी ह्या वेळार तो कितें म्हणटा वो आकुडलेल्या आतांचो मनीस म्हणटा म्हाका बरो जायचें म्हाका तें उदक आपडीचें. कितलीं वर्सां थावन थंयसर देंवन तें उदक आपडीचें म्हूण म्हाका आशा आसा पूण कोणूच म्हाका कुमो करिनात. म्हज्या 38 वर्सांच्या ह्या मंटपाच्या अनुभवांत तूं एकलो मात्र म्हज्या लागीं आयलोय आनी म्हणलोय तुका बरो जावंक खुशी आसा आनी म्हाका खंडीत खुशी आसा. देखून जेजू कितें म्हणलो उठ घे तुज्या अंतुळण आनी चल. आनी हो मनीस चलते रावलो. तो दीस साब्बात शनवार असो दीस आनी त्या दिसा काम करूंक आडवारलां साब्बात पवित्र. आनी ह्या दिसा हो मुठे हाचे म्हळ्यार सुमार 38 वर्सांचे मुठे आसा न्ही कितले 38 वर्सां हांव थंय आहलो गोणी आनी घालें सारें माती गोबर पुरा
ओन काढून येताना कळली मांद्री मातनी मांद्रे सांगाता उशा सांगाता काऊंचे आईदाना किंवा आले कोण ना ताचे 38 वर्सां जावन म्हळ्यार आनी हे ओन तो येता आसतना ताका विचारलें थोडे फरीजेव मेळ्ळे शास्त्री मेळ्ळे अळे साईब आज साब्बत आज साब्बाता दिसा तण काडूंक ना तणाचे बरे माथ्या दवरूंक नात आज बात लोवंक ना बाताचे बरे माथ्या दवरूंक नात आज कोलया रंगूंक ना कोलयेची मुठी माथ्या दवरूंक नात आज तूं कित्याक साब्बाताच्या दिसा ही पोटली वोवन येताय आनी तो म्हणलो 38 वर्सां हांव हुशार नासतना थंयसर आसलो म्हाका एक गुण करचो मनीस आयलो तो म्हणलो हें तुजें हातूंत घेवन चल म्हणलो देखून हांव चलते आस कोण तो ह्या मनशाक जेजूची वळख कळ्ळी ना कित्याक म्हळ्यार जायतो लोक आसलो तांचे मदें जेजू इल्लो लिपलो आनी ह्या मनशाक दिसलो ना जेजू देखून हेणें ताणें पळयलें तो मेळ्ळो ना आनी उपरांत देवाळांत जेजू मेळ्ळो देवाळांत जेजू मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हळें आळे मनशा पातकाच्या कर्मान तशी शिक्षा तुका फाव जाल्ली जावंक पुरो पूण आनी मुखार पातक करिनाका बरो जालें न्हय बरोच राव आनी मुखार पातक करिनाका ना जाल्यार तुजी गत पयलेंच्याकी प्रास्ट जायत पयलेंच्याकी पास्ट जायत पळय इतलें सांगून जाल्या उपरांत बरो केल्ल्या मनशाक कशें विकृत करता पळय तो आ जेजून तें सांगल्या उपरांत लोक येता आनी सगळे फरीजेवांक आनी शास्त्रां सांगता म्हाका बरो केल्लो यात्त मनशान साब्बाता दिसा म्हाका मुठें वो सांगलो वत्तो मनीस पळया तो आनी एक झूज आसता म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो फायदो मेळ्ळ्या उपरांत त्या मनशाक ताणें कोठायलें पळया कोठायलें घातकी म्हणचें तांकां न्ही हें खरें हें जालें वयस मेलो म्हणटात पळय तशें फायदो मेळटा म्हणसर मात्र बंगारा पुता बंगारा शिंगारा पुता न्ही फायदो मेळ्ळ्या उपरांत न्ही कितें म्हणटा आमी गेलो ना तो मात्ती कोण वचोन दी पळया ताका म्हणचें विस्वासघात घातकी म्हणचें देखून हो मनीस तसो जालो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ताणें बरेपणां सांगलें खोटेपणां सांगलें आमकां कळीत ना पूण जाल्यार ताणें फरीजेवांनी बऱ्यापणाक विचारूं ना तांणी खोटेपणाक विचारलें शास्त्र्यांनी फरीजेवांनी ताचे लागीं विचारलें तुका हें मोठें वोंग सांगलेलो मनीस कोण आनी हें ह्या मनशा बरो जाल्या मनशा स्वस्थ करीत आसा जेजूक ते शिक्षा लायतले हें करीत आसल्या उपरांत तो वचून जेजू मेळ्ळ्या उपरांत तो वचून सांगता म्हाका बरो केल्लो ह्या जेजून नजरेताच्या जेजून पळय म्हज्या मोगाच्या बाबणी कोणी जालो जाल्यार तो सांगतो ना लिपोवन चलतो पळय म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो थोडी पोटी सेन्स पूण जाल्यार जेजू जिविताची जर तो पातकी जावं दी तो खोटो जावं दी तो कोणी जावं दी कोणी तो जावं दी जर तर बावार्थान जेजू म्हणल्या त्या जिविताच्या जरींत हात घालता ताका बाचावी खंडीत मेळटा कोणी तो जावं दी क्रिस्तांव जावं दी क्रिस्तांव न्हय जावं दी खंयच्याय धर्माचो जावं दी जेजूचेर भरवसो दवर जेजूचेर बावार्थ दवर जेजूचेर पातयेणी दवर न जो कोण जेजू म्हणल्या जिविताच्या जरींत हात घालता ताका बाचावी खंडीत मेळटा देखून जेजू जिविताची जर खंयसर तो वेता थंयसर सगळे बरे जातात गुण जातात जेजू एक वळची नाही जेजू एक वळची नाही आनी ह्या जरींतले कोण पियेतात ते संतुश्ट जातात समृद्धी जोड घेतात जेजू एक वळची नाही ताच्या बगलेक वाडटले ताच्या मोगाचे केरीगस निर्फळ जावचें ना देखून जो हांव जेवांजेलांत आदी 15 तो म्हणटा हांव खरी दाखवाल आनी तुमी तिचे फांटे आनी हे फांटे दाखवाली सवय एकवटान रावतात तेन्ना यथेश्ट फळ दितले हांव जिविताची जर म्हज्या जरींतले तुमी पियेतात आनी म्हज्या जरींत तुमी एकवटान रावतात जाल्यार तुमी यथेश्ट फळ दिवंक शकतल्यात तुमी न्हंयच्या देगेर रोयलेल्या रुखा परी जातल्यात 5वे रंगाळ आनी यथेश्ट फळांनी भरलेले गुड्यार आसल्या रुखा झाडांक आनी न्हंयच्या देगेर आसल्या रुखा झाडांक व्यत्यास आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो गुड्यार आसले सुकोन तामशे जावन जिवा आनी मरणा मदें उड्डोन आसा जाल्यार न्हंयच्या देगेर आसलेले 5वे रंगाळ जावन यथेश्ट फळ दिवंक शकतात आसले जेजू सवय आमी एकवटान रावता जेजू जिविताची जर ह्या जरींतले आमी पियोंक शकता तेन्ना आमी न्हंयच्या देगेर रोयलेल्या रुखा परी जावंक पावतले हांव
असलें जिवीत आमी जिवंक जाय, असलें समृद्धीचें जिवीत आमी जिवंक जाय. थोड्यांच्या जिवितांत सुखी दाड म्हज्या मोगाच्या बाबडे सुखी दाड म्हळ्यार कडपी सुवातेर वा मरुभुमींत वा गुड्याच्या दोंगरार थंयसर आसलेल्या रुखा झाडां बरी सुखी दाड थंयसर जिवीत ना, जिवीत भोव कश्टांचें जाल्लें दिसून येता. कित्याक म्हळ्यार जेजू सवय तांचो संबंद उणो जाल्लो आसा. जेजू सवय एकवटान नातल्या वरवीं जेजू दाखवालीक हो फांटो एकवटा नातल्या वरवीं तो सुकोन गेला, तो बावोन गेला. जेजू थंय जेजू जिविताची जर ह्या जरींतले आमी पियेनातल्या वेळार जरीसो संबंध संपर्क आमकां नातल्या वेळार आमी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो थोडे पडी सुकोन गेल्ल्या त्या वाली बरी झाडां बरी रुखां बरी जाता हांव आनी तवळ आमचें ती यथेश्ट फळ काडूंक जावचें ना. देखून जेजू जिविताची जर म्हणलें मानून घेवया. ह्या जरींतले सदांच पियोवच्या ह्या जरींत हात घालून रावया. मात्र न्ही जेजू जिवीत असो रूख ह्या रुखां थंय ह्या फांटे आमी जावन ह्या वाली थंय आमी एकवटचे फांटे जावया आनी मुखांत आमचें जिवीत सुखाचें समृद्धीचें करूंक जायचे कृपे दिनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार फावो जावन दीत म्हणून विशेश करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमचे मोगाळ बापा ताणी जाऊन तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घालतो तांचे तुझे बेसा जेजून भेटलो खुर्सार आपणा आम्हा सर्वांच्या मोगापासून पहिल्यात आम्ही उदार जाऊया आदर दी तुझी माया मोगा. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या तांतलें पवित्र बलिदान सद्भुत वेदा देवा पामानता तसलें जावं म्हूण मागात. तें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नक्क्या पयसुल्या दवा सर्वेस्फोर म्हणून सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बाप्पा भगवंत जुतात देव भगवंत धर्म जुतात देवान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगार बरोवन ताची सोडवण परगट करून संतोशान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें. ती सोडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करून आमी तुका आतां भेटयता ते आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व कळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो गाय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्यासो. तुजी पवित्र सभा पवित्रताची कुणा जावं हे संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गेची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्या. तुवें ती धर्मच्या बुन्यादीर तीर आनी गठ बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान एवढा मोगान निरंतर आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गेच्या दळबारा सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dărbaranță servesc potu. Sârgării संसार भरला तुझ्या वैभवा Ursărghim tu cace, ursărghim tu cace, ursărghim tu cace, ursărghim tu cace. Servis porace navie tata cace, ursărghim tu cace. Ursărghim tu cace, ursărghim tu cace, ursărghim tu cace.
पवित्र घडी आम्ही संभ्रमता भाव बहिणीनो उन्हाळी वाय नसल्या जेजूच्या मासारे गजान बदलची घडी पवित्र आत्म्याची घडी ते मागता खंडित आम्ही घेता सगळे आमचे जिवीत समयाच्या एकवटांत असलेले जावं म्हण आम्ही विशेष करून जेजूच्या कुडी रक्ताक आमचे जिवीत समर्पण देवया बापा करूस तो पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्त मारान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच प्री जेवण जात असताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससनी कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवट्टा सोंगुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतो बाबा जेजूच्या मरणासून ही पुनर्जीवनपणासून आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सोडुनीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सवतेल्या म्हाका मेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराख्या संवसारा विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या पप्पा सेबा पिटर पोल आमची गोडी बापा आनी सगळे येजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवस दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट करी तांकां तुजे स्थगतीन अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजडीत मुखार मळ पळोवंक फोव करी आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आमकां मरी देवाच्या माय संगती ती सोबती बागे वचूचे बागे धर्म दोता बागे वचूतात देवानी सर्व कडेन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडुंदराची याजना मतीन दवरताना शिकिल्ले मागणी भक्तीन सांगता मागया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुझे कुशी सगळ्या जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे स्पिल्ल्या मुशिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतल्या द्वारांतली पिडेशिडेंतले आमकां निवार देव करुणे जिवितां समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून राजेजू क्रिस्ताचे येणे बुरभुशानत रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पातकांतली सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्यार सोडकी पत्वी आनी महिमा तुजे ससनाच्या सुमये जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्म दता मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पतकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ तूं जे त्याने राजवर चलयताय ससनाच्या ससना सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी आमी दिमी घालया पळय जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसार येयली हेस जिविताची जर ह्या जरींतले पियोवंक आनी जिवीत जोडूंक आमकां आपणे दितात हे शेळयेचे जेवणाक पळयलेली आमी सर्व सुभागी सुमयान तुवें म्हजे भितर आमचे भाग म्हाका फोवना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली
स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजान म्हज्या रक्ता मासा तुझ्या म्हाका दादोस कर तूं जेजू म्हज्या सोम्या जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजान म्हज्या रक्ता मासा तुझ्या म्हाका दादोस कर तूं जेजू म्हज्या सामारियाचे ते परकीसिये दाखयले ते जिवे उदक तुझे तान उमळता झर उदकाची तानेल्या आमची तुझी ये जेजू काळजान म्हज्या तान बागय उदकान तुझ्या ये जेजू काळजान म्हज्या तान बागय उदकान तुझ्या प्रार्थुया भूमुगळ बापा आमच्या देवा बागेवून जुता देवाच्या जैतेवन मरणापासून त्या नव्यानाच्या दिसावर संस्कार आम्ही संभ्रमला तांदून घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवन कुडी रक्तावर मी तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताच्या भाशे मारापर्यंत तुझ्या मोगान आनी सेवेंत आमकां अंतीर करून दवर हें आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी मगळ बाबणीनो एक बशी एक घडीवर मोगाच्या बाबणीनो तुमकां समेस्तां सांजुदाच्या पुंतळा मोगाचो स्वागत मागता तुमची ते सवां इरादे घेवन ह्या पुंतळाक ह्या नव्यानाच्या दिसा ह्या मिसाक तुमी आयल्यात तुमकां समेस्तांक बरो येवकार मागता तुमी घेवन आयलेली ती सर ते सवां सांजूदो मुखार सोम्याक उबारतना सोमीची भरपूर आशिर्वादां तुमकां लाबोवन दीत तुमकां सगळ्यांक मागलेलें सगळें फावो जावं दी म्हूण आमचें मागणें तुमच्या खातीर माध्यम मुखांतरी हांगासर विश्वाचें बलिदान भेटयतल्या सर्व भाव भयणी भक्तिकांकी सांजुता देव मुखांतर सोम्याची भरपूर आशिर्वादां लाबोवन दी म्हणून आमचें मागणें तुमच्या खातीर जावन आसा हर एका मंगळारा सकाळीं 8 वरार मीस नव्यान सक्रामेंताचें रादान 10 वरार कुमसारान 10:30 मीस नव्यान सक्रामेंताचें रादान 12:30 भक्तिकांक जेवण ह्या मंगळाराच्या सगळ्या भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता व्हड संख्यान तुमची ते सवां घेवन ह्या पुंतळाक येया सोम्याची भरपूर बेसवां जोडा म्हूण आमची तुमचे लागीं विनंती जावन आसा स्टॉलाक भेट दिया बेंजार केल्ले मीठ तेल दाखोवन बिंदेऱ्यो रेल्यो कोकुरीस इमाजी इत्यादी सर्व आसात हे सगळे आमच्या आत्मी झुजोवंक आनी जै जुडोवंक आदार दितात त्यो भक्ती वस्तू वापरून बरेपण जोडून घेवंक तुमकां हांव आपणी दितां दैवी वखदां गांठी दुखी गॅस टिबडे भुरग्या पिडे संबंदी वखदां तेलां ऑफिसान मेळटात ती घेवन तसो फायदो जोडा आनी खंडीत जायतें बरेपण जातलें मिसां ऑफिसान दिया थंयसर घेतात त्या ऑफिसान दिवेत ना ती नंतर पाटी पुंतळा तुमी घालयत तुमच्या खातीर विशेश करून आमी मागता कावन्सिलिंगाची मांडवळ हांगासर आसा तुमच्या समस्यांक सूख मार्गदर्शन सगळी विशेष मागणी आमी करता खंडीत जावन तुमी मंगळाराची मात्रणी हप्त्या मदीं येत आसतना फोन करून आयल्या बरें तुमकां राखूंक पडचें ना फोन नंबर ऑफिसान वा गुगलान मेळटा पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं कांय तरी ह्या पुंतळाची प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता उदार मनान कुंभ करूंक तुमकां उलो दिता मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर प्रायजो रावंक तुमकां आमी आपणे दिता सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमचे कुशीचें दान संतोशान आमी स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता तुमच्या घरांनी जल्मा दीस जुबली कुमगार काजर वा मिसां कसली आसतना बरी खारी आसतना ह्या पुंतळाचो उडास करा जेवणाक कुमोक करा आनी आमी सरभक्तीका तुमचे खातीर मागता मंगळ बाबडीनो आरोग्य केंद्र केम्राल तावन आमची कुडीची तपासणी करचे खातीर डॉक्टर सिबंदी वर्ग हांगासर आयल्यान आनी आमच्या बरेपणा खातीर तांची सेवा ती दितात तसो फायदो तुमी जोडोवंक तुमचे लागीं विनंती करता ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕೆಮ್ರಾಲ್ನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ
ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಲಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. मग छनो येऊन शाही थरा संजय 4 वर रंग मिसाचें बलिदान उपरांत परगट कुर्सा वाटासा त्या दिसा मिसाचें बलिदान मनादी बावली ओला असरादो सेमिनरीसो मायनर सेमिनरीसो रेक्टर हे मिसाचें बलिदान भेटयतले. उपरांत कुर्सा वाटा आसतली देखून ह्या पोंटळा जावनच्या परगट कुर्सा वाटेच्या मिसाक तेचे कुर्सा वाटेक तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. येवच्या शनिवारा येवच्या आयतारा संजय 4 वरार मीस उपरांत कुर्सा वाट. मगाच्या बाबडीनो आयच्या दिसा आमकां जेवणाक कुमक केल्या अल्बर्ट डिसोजा संकलकरिया, जुलियट क्रास्टा निर्मार्गा, लायनल मेंडोन्सा बेळमाण कोणी आसा जाल्यार मुखार येवचें मानाची वाद स्विकार करची. हेच्या दिसा जेवण तयार केलां ल्हान फुलवाटेकारांनी तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता. फादर रॉबर्ट क्रास्टन बरयल्लो बूक तो भलायकेचो बूक नेचर्स फुटस्टेप्स म्हणलो. आस्पत्रेक वसनांतले बरी आमी कशी मेटां काडयेत आल्या पाल्याच्या वखदां मुखांतर तें साध्य जाता म्हणलें रुजू करूंक आमच्या पाद्र्यापान एक बूक बरयला. कोंकणी कन्नडा वाचूंक कश्ट मारतल्या भुरग्यांक वचनाक सहकार दिवंक इंग्लिशान तो बरयला. इंग्लिशांत देखून बूक ऑफिसान मेळटा, स्टॉलान मेळटा. एका बुकाचें मोल 150 रुपये. तें घेवन तुमी सहकार दिवचो. आमी जायते पयशे देणे जायते आमी खर्चिता, पूण एक बूक घेवन घरा दवरल्यार खंयचीय पिडें सुमार लगभग 300 पिडें वखद थंयसर आसा आनी खंडीत तुमच्या बऱ्यापणाक तें पावतलें. देखून तो बूक घेवन सहकार दिय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासून विनंती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासून विनंती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासून विनंती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बाबनीनो सर्गी समसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. भगवान जुता देव सरकारा जेजूच्या जीवनपणाच्या महिमेत असून आमच्या बसवत विनंती करता. सांजुता देवेर सांत भक्त प्रतेजन मरी आमची सर्गीची मायंच्या मजतीन जेजू आमचे एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगाता मागया. सुम्या जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या करण्याचो वडभाव आमी तुका आमी आमचे मागणे बेडयता. तुका आनी धर्म जुता देवाक असलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसा आमी उगडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ही जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका आदीन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षणान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा पर्यंत लाभ लाभता आनी समेस मनी देवा मानवतात. जेजू आमच्या भावात उदेशी तूं आतां गरज आमच्या मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे तें देवास्वानी पयल्या सोकोरो मोग वाडय. आतां आमी मागें जुता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी बाजू बाजू गोरजो आनी यात्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हण आमी बरवसता. ही जेजूच्या पवित्र उदार काळजा सर आमची पातीने आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वेगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजुता देवा लागीं मागणे. ह्या संवसारी जेजूचो सैर आनी धर्म जावन आसलेल्या भगवंत जुता देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सेवे मेळ. जेजू सुडून जर मोवाळ मुक्तून जाणा जाल्लोय ताच्या सुडणीची स्वार्थ तुवें पयस लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मोडाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलो इश्टाक दिसो बांद तुवें स्त्री केलोय. बारीच कडच्या अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितींत आसलेली आसूं तूं किरेतीच्यो रुती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचोन ही म्हजी घर जाणून तुज्या पुनशेताक पतीन आयलां. दयकरून आमी बसया. मगळ बाबणीनो जायती ते सांग तुमी हांगासर घालतात, धाडून दितात आनी आमचे लागीं विशेश करूंक मागोवंक विनंती करतात. आज जायती ते सांग हांगासर आसात. वाचूंक सांगतना तुमची जर ते सांग आसात जाल्यार ह्या ते सांग सांगाता कुर्सिया आनी ते सांग खातीर आमी एका मनाची काळजाची जावन मागया. 17 जाणां बरी भलायकी फोव जावंक, 6 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सेरीक फोव जावंक, 8 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फोव जावंक, एकल्याचो बाळंतेर बऱ्यान जावंक, एकल्याची घुमटेची शिरेची तकलेची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक,
एकल्याच्या पाठीच्या कणाची कुशीच्या बरींतली दूख संपूर्ण रितीन गुण जावं एकल्याच्या कुडींतली गॅस्ट्रिकाची पीड संपूर्ण रितीन गुण जावं एक उदरप्रायाच्या आवयक भूक जिरवण गठाई आनी बरी भलायकी फोव जावं एक माणसांनी समृद्धी रास करूंक एकल्याच्या क्रिस्तीचेर बेड्याचे भरपूर आशिर्वाद घालूंक लागलेली सगळे कीड पयस सरूंक आनी कुरवायेचे सगळे समस्ये परिहार जावंक एकल्याच्या बुरवेला निरंतर उदक फोव जावंक एकल्यान दिता म्हणून बसलेले पयशे ते वेळार दिवंक एकल्या रीण दिल्ले ते पयशे वेळार पाटी दिवंक तेका जाणा तकली पडा पडू आनी मायग्रेन गुण जावंक तेका जाणा आतापांचे गांठी दुखी गुण जावंक एका चलयेचे सगळे उणें जावंक आनी बरी भलायकी सदांच ताका फोव जावन ताचें जिवीत उन्नत मठाच्या पावंडा पावोवंक ताणें हर प्रयत्न करूंक तशेंच एका चलयेची परिक्षा जावन आसा ती बऱ्यान बरोवंक आदार आनी कृपा फोव जावंक MBBSच्या तरणाट्याक शिकोवंक जाणवायेन गिन्यान फोव जावंक तेका जाणांक UKची विजा फोव जावंक एकल्यान हाती धरले सगळें काम शाबीत्यान पंथा पावोवंक 5 जाणां आमाल पिवण्यातान सुटका मेळोवंक 7 जाणां कुटुंबा शांती समाधान रास करूंक एकल्याचें लंग्स इन्स्पेक्शन जाल्लें तें गुण जावंक 8 जाणां कॅन्सर पिडा तरातराची ती गुण जावंक 2 जाणांच्या युट्रसांत फायब्रॉइड आसले ते गुण जावंक 11 जाणां शिकून बरी मौत आनी जाणवाय फोव जावं तेका जाणां एग्जामांत बरयतना उगडाचे सकत फोव जावंक एकल्याचे ब्रेन ट्युमर संपूर्ण रितीन गुण जावंक 9 जाणां रीण फारीक करूंक कृपा मेळोवंक 14 जाणां हातापांयाच्या गांठीची दुगूण जावंक 8 जाणां मोती समाधान मेळोवंक 14 जाणां दोळ्यां बरी दिश्ट फोव जावंक एकल्याचे पयन बऱ्यान जावंक एकल्याचे कॅनडाची विजा बेगीन 7 मेळोवंक एकल्याचे ड्रायव्हिंग लायसन्स बेगीन 7 मेळोवंक 8 जाणांचे BP कोलेस्ट्रॉल शुगर नॉर्मल जावंक एकल्याच्या पांयांक पडले सगळे डायबेटिकाचे अल्सर ते गुण जावंक 14 जाणां जागो बऱ्या मला विकून वचोंक तेका जर रातीची बरी न्हीद पडोवंक 6 जाणां वायट सवय सोडून बरी जिणी जिवंक तेका जाणांची अलर्जी शिळकुंकली गुण जावंक एकल्याचो डायवोर्स केस पाटी काडूंक एकल्याचें डिप्रेशन जावन सुटका मेळोवंक एकल्याची ड्रग्स आनी सिगरेट वटची ती सवय सेवची सवय ती सुटोवंक आनी तातूंत जावन सुटका मेळोवंक 2 जाणां भुरग्यांक सोडाळ उलोवंक कृपा मेळोवंक एकल्याक मोबायलाचें एडिक्शन तें पयस करूंक तशेंच एकलो तरणाटो ताका जायते बरेपण आसा जायते आसा तोट आसा जायते आसा बरी पतीन आसा बरे भुरगो आसा जाल्यार ही आमाल पिवचें एक संवय आसा आमाल पिवोन ताचें जिवीत तो पाड करून आसा देखून ताची भाव भयणी पतीन भुरगीं सगळीं कंथिश्ट जाल्यांत आनी ताच्या पासून विशेश करून मागो विनंती केल्ली आसा ही आमच्या भावा पासून विशेष करून मागया ताकाय बेगीनच भलायकी मेळोवन दी ह्या माल पिवण्याच्या वायट संगतींतल्यान अलग रावंक आनी आपल्या पतीने सवय भुरग्या सवय आनी आपल्या कृशीन जावच्या सर वावरान येतेपणी काम करूंक ते सगळी सकत ताका फोव जायशें विशेष करून मागया तशेंच 28 जाणांक प्रत्येक तेसां पासून मागो विनंती केल्या तांचेर ते बसों ती मागया जे कोणा मागतान बसयलां सुडास करून तांचे बसोत आमी मागया आमच्या हातू भारया दिमी घालया हातू भारून सगळीं आमची तेसांवां तरी देवाच्या पांयां तळा समर्पया हरकां तुका सुमियां जेजू अगळाप तुका सुमियां जेजू स्तुती तुका सुमियां जेजू आराधना तुका सुमियां जेजू वंदन तुका सुमियां जेजू हालेलुया 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 व्हडल्यान हालेलुया व्हडल्यान हालेलुया हातूबान हालेलुया 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 उलो मारा भगवंता उलो मारा सुमियां जेजू ह्या सगळ्या भक्तिकाची मागणी तुका भेटोवन दिता हांव सुमिया तूं भोव दयाळ वर्तो काकुळदार मुखार सुमी आमची मागणी आयकून घे सांज उरता त्या मुखार उबारलेली सगळी मागणी तुका भेटोवन दिता आमच्या काळजाच्या यात्रेक तूं जाणाय आमच्या काळजाची चिंतना तूं जाणाय आमच्या मतीची चिंतना तूं जाणाय आमची पिडा शिडा जाणाय आमचे आमकां कितें जाय तें सगळें जाणाय सुमिया तुजें भोव उदार काकुळतेन आमचे तुजो आशिर्वाद घाल मागलेले सगळे हवं कर तुजे सुभाम तेणें बरोबर आशिर्वादीत कर सुमिया ह्या भक्तिकांक तुज्या बेसांवांनी भर सगळी मागणी उबारतना सगळी मागणी आयकून घे सुमिया माध्यम मुखांत सर विशेष करून हांवें करता ते सगळ्या भक्तिकांचे तुजो आशिर्वाद घाल मागलेले सगळे तेणी फोव कर सुमिया तुका जावं मा तुका जावं वरदान उगलाप हालेलुया 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 नव्यानाचे मागणे मुंदरशिया
म्हज्या मतीर काळो काडून म्हजो बाबार नडोन बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पस्तली बदवेन पयस वंडाय हे वत्त्या संता म्हज्या काळजाच्या गुंडाळ्या हांव तुका ओलो मारता आशा सांगलेल्या बरोबर तुमचे करेत तेणें तुका देवान दिला म्हज्या जिणेचे कंडे गोटे म्हज्या काळजाची कोटसां हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पसी नवा देखी तूं म्हाका मोगान आदारसन सुदारसन वर व्हडा पतीन तुजे कडेन म्हाका लपका तूं म्हाका जोन दी अशें आमचे समियांचे तुजे महिमे वता नांव तुज्या मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं आमेन मगळ बाबणी नो इकडे बोर आमी दोळे तांपया आमच्या अर्द्याचेर आमी आत दवरया सांज उता देव मुखार जायते बरेपण आमच्या जिवितांत फोव जाला ह्या बरेपणा सगळो आस करून ताका आमी अर्गां दिवया प्रती रितीन 6 जाणां बरी भलायकी फोव जाल्ल्या खातीर 8 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फोव जाल्ल्या खातीर 13 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सेरी फोव जाल्ल्या खातीर 2 जाणां परगांवाची विजा फोव जाल्ल्या खातीर एकल्याक आयर्लंडा वेचें विजा हातांत मेळ्ळ्या खातीर एकल्याचें ड्रायव्हिंग टेस्ट बऱ्यान जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या गुमटेची सकलेची शिरेची दूख गुण जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या पाटीच्या कण्याच्या कुशीच्या बरींची दूख उणी जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या गॅस्ट्रिकाची पिडा उणी जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या उदरपुराच्या बरी भलायकी फोव जाल्ल्या खातीर एकल्या कुटुंबांनी समृद्धी रास जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या क्रिस्तीच्या बेड्याचेर भरपूर आशिर्वाद फोव जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या बरोवेला निरंतर उदा फोव जाल्ल्या खातीर तेका जाणां तकली पडप मायग्रेन गुण जाल्ल्या खातीर तेका जाणांच्या आतांची गांठी दुखी उणी जाल्ल्या खातीर तेका जाणां तितरले कामां सगळीं पंथा पावलेल्या खातीर एकल्या रीण फारीक करून कुरपा मेळिल्ल्या खातीर एका चलयेचे स्ट्रेस उणें जाल्ल्या खातीर जिवितांत बरेपण आनी बेसांव आनी बरी भलायकी फोव जाल्ल्या खातीर MBBS करच्या तरणाट्याची परिक्षा बऱ्यान बरोवन पास जाल्ल्या खातीर आनी सेकंड इयर कंप्लीट केल्ल्या खातीर अर्गां दितात तशेंच तेका जाणां UK वचून फोव जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात 9 जाणांक एकल्याक वडान वरांतल्या राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां दितात तशेंच 19 जाणां मागुल्लो तरातराचो उपकार मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दितात तांचे सांगात आमचे अर्गां कोण त्या सगळ्यांच्या बापा पुता पवित्र आत्म्याक आमी अर्गां दिवया आमच्या तुबारया अर्गां तुका समियां जेजू अगलाप तुका समियां जेजू आराधना तुका समियां जेजू वंदन तुका समियां जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू अगलाप जेजू आराधना जेजू सगळ्या काळजांत तुका वंदिता संभवर्त ककुलदार विश्वासी मगाळी माई पासी तुका महिमा तुका आराधना अगलाप शदल बल बलंदलला हाला हाला आमची मागणी ऐकून आमकां बेसावांनी बरयल्या जेजू तुका समाईद तुका जावारगा तुका जावगलाप तुका जावारादा हालेलुया 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 मगळ बाबणी नो आमच्या पिढीस बोणो बसो देवा लागीं विश्वासान मागुया सर्विस आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयकमचे प्रार्थने सर्विस पिडेसाले आमच्या बाबणीचे कश्टाळू करी आयकमचे प्रार्थने सर्विस पिडेसाचे सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकटे नानरसां सेवकांक पाव आयकमचे प्रार्थने सर्विस सकड पिडेस्तां ताळणी आनी बदकांतली निवार आयकमचे प्रार्थने सर्विस तुझ्या मनीर यादवाच्या पिडेस्तां जिविताची वर्ती भलायकी कुडी आत्म्याची गिठाई दी आयकमचे प्रार्थने सर्गीच्या बाबाईचे दिसा आमी आयकली आमच्या बाबणीचे सत्य समाजारी सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेन तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान अनुभव करी आयकमचे प्रार्थने सर्गीच्या बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विस्तारल्यान दिसा आमी तुका समर्पण दिता हांव तुजी खुशी वयतर ती सर ते समाजारी कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने मगळ बाबा गांवांत तशें परगांवांत भोंवते काम नासतना तुमच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूळट कर तांकां बरें काम फावो करून तांचें जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने देळ बाबा भोवती जिणी संगाती वा संगाती मेळनासतना तुमच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजे दाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी संगाती वा संगाती मेळोन बरें कुटुंबाची जिवन ते देणे फावो कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सर्वीस पर भुरग्याचे देणे अशें जाल्यार सर काजरी जोड्यांची बेरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो करून ताचो कुटुंबा संतोश चडय म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सर्वीस पर समिया जेजू क्रिस्ता आमच्या पृथ्वीचेर भुमीचेर तुजे दाळ दिश्ट घाल कठीण वतान आनी दगीन तापच्या ह्या पृथ्वेक बरो पावस चडून ती थंड कर तशेंच उदकाचे सगळे समस्ये परिहार कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने आमची भुरगीं आतां परीक्षा बरयता थंय परीक्षा तयार करून आसा भुरग्यांचे तुजो आशिर्वाद घाल तांकां जाणवाय गिन्याची रुखाय उडासाची सकत दिवन आशिर्वादीत कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने एप्रील मे म्हयन्यात चुनाव जावन आसा जावंक सो आसा आमच्या भारत सरकाराक ह्या संदर्भात केंद्र सरकार बरें मुखेली विसरून येवन दीत आनी बरो सरकार आमकां हो जावं दी म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने बरी पेडेस्ताचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी मानून घे नमान मरी नमाराणी एका कुळतीचे माये नमान आमची जिवा अमृत आनी बरो शाह तुका आमी उलो मारता
आम्ही पदेशिवेची बाळका या तुझ्या गुणांत असता आज कारुस्कार सोडून मी तुका दान करता तर तुमचे शिके येते तुझे का कुतुळे आमचेर परती आणि अबदेशा परा तुझे गुस्सी सिद्धी पळ येजू कमकांदक ये देळी मगळ देव ओंकार मरिये मगळ बोबडीनो पिडेस आमच्या भोवना बसो देवा लागी विश्वासान मागोया आणि विशेष करून आम्ही सांगाता त्रिएक देवा वर्णून सांगाता म्हणया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुजे क्लास पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवचें आदरलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाचे क्लास पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशाश्रम घेवचें तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गुण करून आनी कशी वेली महिमा तुका देवा पवित्रात्मे आमच्या बुजवण धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया बोधाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी आणि मतीच्या वाकुडीच्या पिढीनी कस्तोच्या तुझ्या साकरणेचे दयाळ दिश्ट घाल तुझ्या रस्त्यातल्यान तांकां नवो जीव दिवन जिवा प्रेरीत कर अशें फतकांतरीने दळ जावन पिडेशिड्यांतले गुण जावन बेगीच ताणें भलायकी जोडो फोगो कर क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं समियाचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गानी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं बोधाळ समिया बाबा तांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेन्नातली दयाळ आमी मागतांव पिडेशिडेन कश्टोन ज्या तुझ्या भुरग्यांक तांच्या राखण बडे सदां समाधानान सांबाळून दीत एकामेकाक सुख समजून मना बैत पयस करून एकामेकाक काळजात बुकसून जिवन तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टावरय सुदारू तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हणून बगोवन दी तूं दयाळ समीत दान तांच्या संगात राव तांच्यातली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदां सुखार दिवन दीत जो जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशीर्वाद दिवं आपल्या मोगामळाचो प्रकाश तुमचे पंगो तो तुमकां माई पासन आनी काकुळतीन वागो दुलो बायर तो तुमचेर आपली नदर घालून आपली शांती तो तुमकां दी देवा सकलोच पो जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संसार सरापरी आमच्या संगात आसा तो तुमचे सवय रावन तुमचे संरक्षण करून तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाटूर तुमच्या फाटल्यान तो तुमची राखण करूं देवा पवित्रात्म्या जेजूच्या सिसां उजवाडान भरले तो तुमचे ते असते सर वायट बस म्हणडो आनी तुमचे जिणे आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपला आशीर्वाद घालू वचून ह्या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाची मोगल बापणीनो कश्ट तेल्यांक वजन वयतेल्यांक तानेल्यांक आनी बोकेल्यांक जेजू आमकां आपयता ह्या वखदां ताचे सवय रावोंक ताचे सवय थोडो वेळ करसोंक ताची भलायकी ताचे संतोश ताचें समाधान आमकां दिवच्याक तो आमकां आपयत आसा ह्या समयाक आमी आराधन करया समयाची स्तुती करया समयाक आयकवया समयाची बेसांवां जोडून घेवया आराधनाचें गीत आमी गावया तुझे मुखामोळा पोळे काशेरा तुझ्या हजार पोनांची काशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता ये सोम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका निंबेर पडोन आमी प्रणाम करता नामान तुका आमच्या सोडवणदारा सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोलान आमची तुका भेटयता सर्व समचे सोम्या समर्पिता काळजा मोलान आमकां तुका भेटयता सर्व समचे सोम्या समर्पिता तुझे मुखामळ पळोवंक आशेता सर्वेस्परा तुज्या हजरपणान तूं जिवंक आशेता तुजे ते एक कोटांत रावोंक हांव आशेता समया समया तुज्या हांव येण्याक लालयता तुज्या त्या जिव्या उदकाक लालयता तूं जावन आसाय जिविताची झरी हे समया ये काळजान म्हज्या ये कित्याक म्हज्या अस्कतकायेन तूं बोळ म्हज्या एकसुरपणान तूं सांगात म्हज्या कश्टा दुखांत तूं म्हजी बुजवण समया ये जिविताच्या झरी म्हज्या जिवितांत ये म्हजी सगळी जिविताची झर तूं जावन ये म्हजी सगळी थान बागय कित्याक पिडेशिड्या वेळार तूं म्हाका पावताय तूं म्हाका गुण करताय
कष्ट नसता वेळार तूं म्हाका आदार दिताय म्हजी पदकां बक्षिताय सम्या काकुळदारा सम्या म्हजी पदकां बक्षिताय हे म्हज्या जिवितांत हांव तुजे सवय एकवटार रावंक अशें येता तुज्या झरींतले पियोंक अशें येता सम्या ये दी ती म्हाका जिविताची झर आनी ह्या मुखांत हांव जिवंक शकतलो पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कष्ट नसता वेळार आदार तूं जाताय नसता वेळार आदार तूं जाता म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिताय काकुळदारा तूं बक्षिता आराधन तुका सम्या आराधन तुका सम्या आराधन तुका दिमये पडोन आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सोडवणदारा सुर पडोन तुका आमी नमस्कार करता कर्जा मोना आमी तुका भेटयता सर्व आमचे सम्या समर्पिता आराधन सम्या आराधन तुका दिमयेर पडोन आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सोडवणदारा सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता कर्जा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे तुका समर्पित हालेलुया हालेलुया उलो मारा आमच्या हातून उलो मारा हातून हालेलुया आमच्या समय आमच्या मध्ये आसा गंगा पळयता जिविताची जरती तुम्ही ताणेल्ल्या ना म्हज्या सरसिया तुम्ही मुकेल्ल्या ना म्हज्या सरसिया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया जिविताचेर जर जावन आसा समय आमच्या मध्ये आसा सम्या तुका आराधन करता तूं सम्या जिविताची जर तुझी सकत आमकां दी तुझे बेसांव आमकां दी तुजी कृपा आमकां दी सम्या तुजे सुबाब देण्याने बरोवन आशिर्वादीत कर हालेलुया 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 उलो मारा बावरता उलो मारा हात उबार उलो मारा हालेलुया 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 अर्गान जेजू ओगलाप जेजू आराधन जेजू सगळ्या काळ जावन दिता सम्या हालेलुया 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 अर्गान तुका सम्यान जेजू ओगलाप तुका सम्यान जेजू आराधन तुका सम्यान जेजू हालेलुया 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 बसया आमी मगर बाबडी आमचो समय आमच्या मदीं हांगासर आसा तुम्ही सर्व जिवियानो प्राणियानो सम्याची स्तुती करा कित्याक सर्वेस्पराची स्तुती करचें आमी आमचें कर्तव्य कित्याक सर्वेस्पर आमचो रचणार आनी आमी ताची रचना रचनेन सर्वेस्पराची स्तुती करची वाजबी रचनेन रचणाराची स्तुती करूंक जाय देखून सर्वेस्पराची स्तुती करुया कित्याक ताची कृत्य आमी नियाळया तुमीच्या निवास्यानो तुमी बोब मारा उल्हासाची बोब मारा आनंदाचो नाद उठया कित्याक देव आमच्या मोरें आजुनी जिवंत आसा देखून हालेलुया गावन सम्याची स्तुती करया हालेलुया गावन सम्याक ओगळसया कित्याक कश्टतल्यांचे कश्ट हळू करचो रडतल्यांचे दूख पुसचो आनी बुजवण दिवचो बरादीक वजन आमचें तो घेवन व्हांवचो सर्गीचो संतोश दिवचो जो आमी आमच्या मदें आसा ह्या सम्याक आमी आराधन करया ह्या सम्याची स्तुती करना हें गीत आमी गावया उबी रावया
देवाची स्तुती करूया महिमेवंताची गत्यानी याड्या सर्वेश्वराची स्तुती करूया महिमेवंताची गत्यानी याळ्या सियोनाच्या निवास्यानो बोब मारा सियोनाच्या निवास्यानो बोब मारा कित्या देव आमचे मोदे जिवंत आसा कित्या देव आमचे मोदे जिवंत आसा हालेलुया 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 सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया हालेलुया तळी भेटून कष्टतेल्यांचे कष्टाळू करता रडतेल्यांचे दुःख पुसून बुजवून दिता कष्टतेल्यांचे कष्ट हळू करता रडतेल्यांचे दुःख पुसून बुजवून दिता बराधिक वजन आमचे तो वावयता बराधिक वजन आमचे तो वावयता सर्गी सोसून तो सामका दिता सर्गी सुसम तो सामका दिता हालेलुया हालेलुया सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेश्वर स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेश्वर स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेश्वरा स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेश्वरा स्तुती करा हालेलुया 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 गांजे जोगलापचे जोरात आंजू सगळ्या काळ संबंधित समय तू देव तुझा महिमा तुझा वरादा तुझा उगलाप शदला बल बल दलललया हला 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 गांजे जोगलापचे जोरात आंजू सगळ्या काळ संबंधित देव ब्रह्मसु देवी जगसु देव जगबस आम हरी एकलसु देव राक्षपस समरसु देव बेसमानी पुरुषु देव तुझा महिमा तुझा वरादा उगलाप शदला बल बल दलललया हला हला हालेलुया 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 Argan tuka sumian jezo, oglap tuka sumian jezo, aradan tuka sumian jezo, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Bersyam. Magal babnino जीविताची जर समी आमच्यामध्ये अंगसर असा या जीविताच्या जरीशिरी पत्नीनी दोरून आतलेले गडीत इतिहासात तुम्ही जाणता समारिताची स्त्री त्या कवच्या बायच्या काटा लगी दोन पराबर आयली ती अनुभवर्ती जुदेवने असलेली नाही पण जेजूला येताना तिच्या काळीस ते परिवर्तन जातलें म्हणजे मगाच्या भावभणीन आमच्या जिवितांत जेजू जायतेपटी उलोवंकू आमच्या जिवितांत आयला पूण ताका आमी अवकाश करून दिवंक ना आमचे जिवीत परिवर्तन करच्या समय जायते पोटी आमच्या लागी आमच्या घरा बागला रायल्लो आसा पूण आमी ताका वळखलो ना जायते पोटी सक्रामे तांकां दवरला पूण आमी आमच्या संवसारांत आशिल्ले आसा खरो बाबार्थ आमी सांडुल्लो आसा त्या पासून आमी दूख धरिसय पश्चात्ताप जाय जेजू म्हणटा हांव दाखवाल तुमी फांटे म्हजे ते एक कोटान रावले करीत तुमी तेस्ट बोल दिवंक शकतल्यात थोडे बोटी आमी सोम्या ते एक कोटान नातरल्यात आसा आमी केल्ले सर्व सुखीचो उडास खडया देवा विरोध देवाच्या उतरा विरोध देवाच्या उपादेशा विरोध केल्ल्या पातकांचो उडास खडया एका दिसा देवा फावो तो मान दिनातल्या खातीर आयतार संत भाग्यवंतपणी सांबाळिनातल्या खातीर पड्या देवाचें नांव म्हज्या स्वार्थ खातीर व्यर्थ काडून तें बसयल्ल्या खातीर सुमेलाचे बक्षाणे मागया पश्चात्ताप पावया आमी
हांवें केल्ल्या पातकां उगडास काडया कुमसारांदू सारणांतलीं पातकां लिपोवन दवरलेलीं आसात तर ह्या वखदां उगडास हाडा सोमयेच्या पांयां दळा समर्पिया काकुळदार स्वामी तुमची पातकां सगळीं गुण करतलो आमी आज आमच्या कुटुंबाची आज सन्यांची पातकां आमच्या तरणाट्याची पातकां आमच्या भुरग्यांची पातकां आज सोमया मुखार दवरूंक जाय तांच्या खातीर मागोवंक जाय जायते जाणां सोमया लागीं येनात हांवें बक्षणे मागची गरज ना म्हणटात हांवें कांय पातक करूं ना म्हणटात तांची सगळीं पातकां आमी सोमया मुखार दवरूंक जाय तांचे खातीर आमी काकुळत मागोवंक जाय देखून जेजो म्हणटा तुमी म्हज्या पासून रडची गरज ना तुमी रडा तुमच्या पासून तुमच्या भुरग्यां बळा पासून सोमया जेजो आमची सगळीं पातकांची कथा धुवन काड तुजे विरोध केल्ल्या सगळ्या पातकांची धुवन कर आज आकुळलेल्या आतांच्या मनशाक तुवें गुण केलोय आनी तुवें म्हळें कोणाकय सांगी नाका वच पूण तो मनीस देवळान तुका भेटतस तुमचो तो बरो केल्लो म्हणून तुजे विरोधी आसलेल्या शास्त्री फारीच्या वांग तो सांगी लागलो वय म्हज्या मोगाच्या बाब वय म्हज्या मोगाच्या सोमया जायते फावटी आमी तुका अनउपकारी जाल्ले आसा विश्वासघात केल्लो आसा सोमया ह्या सगळ्या पातकांची दूख धरना बक्षणे मागून म्हणटा हांव दया दाखये पत्की जाल्ल्या मुजेर तूं पत्की जाल्ल्या मुजे तूं सुडकला बय सुडकला बये अस जाल्ल्या म्हाका सगळीं सांगाता दया दाखये जेजू पत्की जाल्ल्या मुजेर तूं सुडकला बय जेजू हस्क जाल्ल्या म्हाका तूं मगळ बाबडीनो आमी जायते फावटी स्वार्थान मोसरान रागान हग्यान बरोवन आमच्या भाव भयणीक आमी दुखयलेले आसा आमच्या कुटुंबाच्या सणांक आमी दुखयलेले आसा पेल्याची निंदा केल्ली आसा पेल्याची बेपरवा केल्ली आसा जायत्याचें नांव पाड केल्लें आसा खबरो उलयल्ल्यो आसात खबरो केल्ल्यो आसात हेरांक दूशीत केल्ल्या हेरांक अपराधी म्हूण पैसल दिल्ले आसा हे सगळें उडास हाडया तुमकां दुखयतल्या त्या भाव भयणीक तुमी दुखयलेला जे फाटल्या हप्त्यान कोणाक तुमी दुखयलां कोणाक तुमी बेजाराय दिल्या तांकां सगळ्यांक ही सोमया मुखार हाडा सोमयेची काकुळत मागा कृपा मागा बक्षणे मागा कित्याक दयेचो देव बक्षण्याचो दातार आमची पातकां बक्षिता आमकां कृपेन भरता सोमया लागीं दया मागोवन बक्षणे मागोवन आमी म्हणया दया दाखय जेजू पातकी जाल्ल्या मुजेर तूं दया दाखये जेजू पातकी जाल्ल्या मुजे तूं सुडकला बये जेजू हस्क जाल्ल्या म्हाका तूं दया दाखये जेजू पातकी जाल्ल्या मुजेर तूं सुडकला बये जेजू हस्क जाल्ल्या म्हाका मुगाळ बाबडीनो आमचो सोमया आमचे मदें हांगासर आसा एक घडीभर सोमया पडया तो आमकां आपयता ह्या वखदां ये तुमी कश्ट केल्यानो वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितां हे तुमी कश्ट केल्यानो वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितां हे म्हज्या लागीं हांव तुमकां भलायकी दितां हांव तुमकां समाधान दितां म्हणटा जेजू तुमी ताणेल्ल्यानो जिविताच्या जरी सरशी येया तुमी बुकेल्ल्यानो जिविताच्या कणा सरशी येया हांव जिविताचो उंडो हांव जिविताची झर म्हणटा सोमी ह्या जरी सरशी आमी येवंक जाय थानेल्लीं सगळीं उदका सरशी येतात आमी थानेल्लीं सोमया सरशी येवंक जाय कोण पळय सोमया सरशी येता तो जिवीत जोडता जाकेव थानेल्लो सोमया पळोवंक ताणें जिवीत जोडलें बाचावी जोडली कुर्ड्या बार्तिमेवान जेजूक पळोवंक थानेल्लो ताणें दोळ्याची दिश्ट जोडली जेजूक पळोवंक थानेल्ली आनी बुकेल्ली ती दादोशी जाली म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज ह्या सोमयाक पळोवंक तुमी आयल्यात सोमयाक पळोवंक आयल्या सोमया थंय तुमी एक जाया तुमचे सगळे कश्ट तुमचे समस्ये तुमचे वळवळे तुमचे सगळे सोमयाक पांयां तळा समर्पिया सोमयाक साध्य म्हणल्यार खंयचें ना सोमया सरसंगती साध्य तुजे भावार्थ तो पळयता भावार्थान कोणीय सोमया लागीं उलो मारता सगळ्यांक फावो जाता आमा हर एकल्यांक फावो जाता क्रिस्तांव न्हय आसलेल्यांक फावो जाता सोमयाचेर विश्वास दवरून कोण मागता सोमयाचेर भावार्थ दवरून कोण मागता सगळ्यांक सोमी दिता समारिताची स्त्री परकी स्त्री सोमया लागीं आयली कानानगार स्त्री परकी स्त्री सोमया लागीं आयली मागलें आनी सोमयान तांकां दिलें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी मागया सोमया तावन ती देणीक घेवया आमी समर्पया सगळें आमचें जिवीत
हांव म्हणटा ताच्या उपरांत तुमी म्हणा सुमयान जेजू सुमयान जेजू सुमयान जेजू सुमयान जेजू तूं जावन आसाय भोव पदवेदार तू जावन आसाय भोव पदवेदार तूं जावन आसाय सक्तेवंतो तू जावन आसाय सक्तेवंत तूं जावन आसाय भोव अपरिमीत तू जावन आसाय भोव अपरिमीत तूं मोगाळी देव तू मोगाळी देव मैपासी देव मैपासी देव बक्षण्याचो देव बक्षण्याचो देव स्वस्निकायचो देव सुस्निकायचो देव सक्तेवंत देव सक्तेवंत देव पदवेदार देव पदवेदार देव तूं जावन आसाय सर्व मोगाळ तू जावन आसाय सर मोगाळ सर्व दयाळ सर दयाळ सर्व मैपासी सर मैपासी तुका आमी अर्गां दिताव तुका आमी अर्गां तुका आमी दिन वाचताव तुका आमी दिन तुजी स्तुती करताव तुजी स्तुती तुका आराधन करताव तुका आराधन करता सुमयान जेजू सुमयान जेजू सुमयान जेजू सुमयान जेजू तूं आमचो वैस तू आमचो वै तूं आमचो सोडवणदार तू आमचो सडवंदार तूं आमचो दातार तू आमचो तूं आमचो दातार तू आमचो दाता तूं आमचो राखणदार तू आमचो राखणदार सुमयान जेजू सुमयान जेजू सगळे आमचे जिवीत सगळे आमचे तुझ्या पांयां तळा समर्पिता तुझ्या पांयां तळा समर्पिता सगळे आमचे कष्ट सगळे आमचे कष्ट कंत बेजाराई कंत बेजाराई दुख दुःख वळवळे वळवळे सगळे तुझ्या पांयां तळा सगळे तुझ्या पांयां समर्पिता सोम्या समर्पित सोम्या जेजू सुमयान जेजू म्हणजे ते असले सगळी पिडा शिडा तू जाणाय म्हणजे अशी सगळी पिडा शिडातून म्हणजे ते जाणार असली सगळी पिडा शिडा तू जाणाय म्हणजे त्या सगळी पिडा शिडातून जाणार सोम्या जेजू सुमयान जेजू म्हणजे कष्ट जाणाय म्हणजे कष्ट जाणार म्हणजे दुःख जाणाय म्हणजे दुःख जाणार म्हणजे करंदाई जाणाय म्हणजे करंदाय जाणार म्हणजे बेजाराई जाणाय म्हणजे बेजाराय जाणार म्हणजे कंत जाणाय म्हणजे कंच जाणार मग कितें जाय तें तू जाणाय म्हाका कितें जाय तूं जाणार सोम्यान जेजू सुमयान जेजू सगळे तुझ्या पांयां तळा समर्पिता सगळे तुझ्या पांयां तळा सोम्यान समर्पिता. जेजू सुमयान जेजू मग आपड म्हाका आपड आणि मग गुण कर म्हाका गुण कर बेसायदाच्या बेसायदाच्या तळ्या लागीं तळ्या लागीं असलेल्या मनशाक असलेल्या मनशाक तुवें आपडले तुवें आपडलें. आणि ताका गुण केले सोम्या ताका गुण केलें सोम्या रक्ता स्त्रावाच्या स्त्रियेक रक्तास्रावाच्या स्त्री तुवें आपडले तुवें आपडलें. आणि गुण केले सोम्या गुण केलें सोम्या. कुरड्या बार्तिमेवाक गुदके कुरड्या बार्तिमेवाक कुरड्या बार्तिमेवाक कुरड्या पत्त्या तुवें आपडले तुवें आपडलें. आणि ताका बरो केलोय ताका बरो केलोय. कोडकारांक कोडकारांक तुवें आपडले तुवें आपडलें. आणि बरें केलें आनी बरें केलें. मेल्ल्यांक मेल्ल्यांक तुवें जिवंत तुवें केलें जिवंत केलें. सोम्यान जेजू सोम्यान जेजू. सोम्यान जेजू सोम्यान जेजू. सगळे म्हजे जिवीत सगळे म्हजे म्हजे जिवीत. कष्ट म्हजे कष्ट. म्हजे कंत म्हजे कंत. म्हजे बेजाराय बेजाराय. तुका समर्पिता तुका सोम्या समर्पिता सोम्या. सोम्यान जेजू सोम्यान म्हजी जेजू. पिडा शिडा तुका समर्पिता पिडा शिडा तुका समर्पिता. आपड जेजू आपड जेजू. आनी हांव बरो जातलो आनी हांव बरो जातलो. आपड जेजू आपड जेजू. आनी हांव गुण जातलो गुण जातलो. आपड जेजू आपड जेजू. म्हाका समाधान मेळटलें म्हाका समाधान मेळटलें. आपड जेजू आपड म्हाका जेजू. भलायकी मेळटली म्हाका भलायकी मेळटली. आपड जेजू आपड म्हाका जेजू. सुटका लाभतली म्हाका सुटका लाभतली. आपड जेजू आपड जेजू. म्हाका संतोष मेळटलो म्हाका संतोष मेळटलो. आपड जेजू आपड जेजू. आपड जेजू आपड जेजू. गुणकर जेजू गुणकर जेजू. गुणकर जेजू गुणकर जेजू. आपड जेजू आपड जेजू. गुणकर जेजू गुणकर जेजू. म्हाका आपड म्हाका आपड. म्हज्या घरच्या संद्यांक आपड म्हज्या घरच्या संद्यांक म्हज्या भुरग्या आपड. मुलांक आपड म्हज्या भुरग्या मुलांक आपड जेजू आपड जेजू. सगळ्यांक आपड सगळ्यांक आपड. गुणकर गुणकर. गुणकर जेजू गुणकर जेजू. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया 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 उला मारा सोम्या उला मारा सोमी तुमकां आपडटा आनी गुण करता सोम्या जेजू ह्या सगळ्या भक्तिकांक तूं आपड आनी गुण कर सोम्या कुरड्या बार्ती बाबा तुवें आपडलें गुण केलें आतांच्या आकडलेल्या आतांच्या मनशा बेसायदाच्या तळ्या लागीं आपडलें गुण केलें समारीच्या स्त्रियेक आपडलें गुण केलें रक्तस्राव स्त्रियेक आपडलें गुण केलें जाकेवाक आपडलें गुण केलें जायरेच्या दुयेक आपडलें आनी जायराक संतोष दिलोय विधवीक तुवें आपडलें नाईम गांवांत आनी विधवीच्या पुताक तुवें जिवंत केलोय तिचें दूख संतोषान बदललें सोम्या जेजू आमकां तूं आपड ह्या भक्तिकांक आपड कश्टातेल्यांक आपड पिडेस्तांक आपड तांकां सुटका सोडवण लाभय सोम्या तांकां सुटका सोडवण लाभय व्हडा विश्वासान व्हडा मागान बाबरतान तुजे हात उबार निरंतर ती मागून आसा सोम्या तांकां तुजे कृपेचो पावस वत तुजी गुणकती दैवी सगळं तांच्या शिरा शिरेने वळे तुज्या पवित्र रक्तान तांकां दोनीतळ कर तांकां आपड आनी गुण कर तुज्या नांवान गुण कर तुज्या नांवान सुटका लाभय तुज्या नांवान बेसवानी भर आपड जेजू touch he healed them hallelujah 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 hala 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 shadala bala balandalalaya hallelujah 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 जेजू म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता दिमी गलिया मोगान म्हाका पळयता दिमी गलिया वेंगेताच्या दोगेता पदकां म्हजी बक्षिता
फक्त मुझी बक्षिता जेजू म्हाका आपयता जेजू म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता वेंगेन ताच्या तो घेता पदकां म्हजी बक्षिता फक्त मुझी बक्षिता उलो मारा जेजू 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 जीसस जीस जेजू 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 येसुवे टच जेजू 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 आपड आणि गुण कर जेजू टच जेजू 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 जीसस येसुवे जेजू 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 जिनीन कंगल जाताना कंगाल जाताना कंते दुखीन बुडताना कधी दुखीन बुडताना सुम्या गुलो मारताना सोम्या कुलो मारताना काहीच म्हाका उणेना काहीच म्हाका उणेना जिनीन जिनीन कंगल जाताना जिनीन कंगाल जाताना कंती दुखीन बुडताना कधी दुखीन बुडताना सुम्या गुलो मारताना सोम्या कुलो मारताना काहीच म्हाका उणेना काहीच म्हाका उणेना जेजू 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 जीसस जेजू 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 ए जेजू जेजू येसुवे जेजू 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 हातू बारिया हालेलुया 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 उलो मारा हालेलुया 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 हरगांचे जोगळापचे जोरादांचे जो सगळ्या काळजा वंदिता सम्या या सगळ्या भक्तिकांचे जो आशीर्वाद गलगुण कुचे सगळ लाभे कृपा लाभे समाधान दे संतोष लाभे सम्या हालेलुया 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 आमच्या तकलेचे दवरया पवित्र आत्म्याची कृपा मागया हांव पवित्र आत्म्याक आपया आमी पवित्र आत्म्याची कृपा मागया सकत मागया पेंतेकोस्ता दिसा मोरयेचेर अपोस्तलांचेर देवान आयिल्लो पवित्र आत्मा आमचे मदें देवान येता पेंतेकोस्ता दिसा भियान तरतरून असलेल्या शिसांक सक्तेने धैर्यान भरच्याक देवान आयिल्लो पवित्र आत्मा आमकां धैर्यान भरूंक येता ह्या पवित्र आत्म्याक आमी आपोवया हे पवित्र आत्म्या 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 मुझे तई ये मुझे तई ये मुझे तई ये मुझे काल शांति मुझे काल शांति मुझे मनांति मुझे मनांति मुझे रक्तांति मुझे रक्तांति रक्ताच्या कणा कणांति रक्ताच्या कणा कणांति हडाच्या सना सनांति हडाच्या सना सनांति ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे गरांति मुझे गरांति मुझे कुटुंबांति मुझे कुटुंबांति मुझे घरच्या सणांचेरी मुझे कुटुंबाच्या सणांचेर मुझे कुटुंबाच्या सणांचेरी ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र मुझे कष्टांति मुझे कष्टांति मुझे वाउंठींति मुझे वाउंठींति मुझे पीडेंति मुझे पीडेंति मुझे दुखींति मुझे दुखींति मुझे वळवळ्यांति मुझे वळवळ्यांति मुझे वळवळ्यांति मुझे कंथींति मुझे कंथींति मुझे बेसरायंति मुझे बेसरायंति मुझे रडण्यांति मुझे रुदानांति मुझे रडण्यांति मुझे रुदानांति ये पवित्र
ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र भलाई देऊं के संतोष देऊं के संतोष देऊं के समाधान देऊं के समाधान देऊं के भलाई देऊं के जईत लाभों के कृपा देऊं के कृपेन बरों के सत्यन बरों के सतांचियों के नितिन सोलों के देण्यानी बरों के फळानी नेटों के ये पवित्र समाधान दियों के संतोष दियों के समाधान दियों के संतोष दियों के भलाई दियों के ये पवित्र तकलेचे हात दवरा निरंतर उल्ला मारा हालेलुया 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 उल्ला मारा हालेलुया 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 आपे पवित्रात्म्या हालेलुया हालेलुया पवित्रात्म्या देवाने अभिषेक कर तुझे कृपेच्या बेसमाने पर तुझी गुण कधी दैवी सकत या सगळ्या भक्ती कधी बोले पवित्रात्म्या देवाने पवित्रात्म्या पराक्लिता तीन नदीच्या तिसऱ्या जना देव तुझे सकत भरपूर आशीर्वादाने बर सत्यान बर पवित्रात्म्या देवाने अभिषेक कर पवित्रात्म्या या सगळ्या भक्तीच्या मुखल्यावर वाढता काही त्यांच्या पाटल्यावर संरक्षण कर त्यांच्या बगल्यावर संगाती त्यांच्या भितरावर भलाकी संतोष समाधान सगळे फवो कर समया वैराव निरंतर आशीर्वाद लाभय टच आणि गिंगलील दम लॉर्ड हालेलुया 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 मग बाबडीनो आता पवित्र तेलाची मागणी आम्ही तुमचेर करतले सोम्याची गुणकजी देवी सगळं तुमच्या शिराशिरांनी हे वक्त वळतली सोम्या सुखरो अनुभव तुमकां जातलो भक्तीन या तेलाच्या मागण्यान वांटिली जावया या संदर्भात पवित्रात्म्याचें गीत आमी गावचें सोमी जो क्रिस्ताची सकत या तेला मुखांतर तुमच्या कुडीच्या शिराशिरांनी वळतली भक्तीन या रितीन वांटली जावया आणि पवित्रात्म्याचें गीत आमी गावया पवित्रात्म्या देवोने मुझे तू रावो के उजवार तुझो पाको के मुझे तू जिए के पवित्रात्म्या देवोने मुझे तू रावो के उजवार तुझो पाको के मुझे तू जिए के संसार पात का घोड़ताना आज्ञान जिये शीक देव सार पात का नाताना सता सोदुम शीक पवित्रात्म्या देवोने मुझे तू रावो
हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 हर गान जेजू गुलाब जेजू आराधन जेजू सगळ्या काळ संत वंदिता सुमिया तुंगो वक्तोदी तुका सामयिमा तुका जवराधन गुलाब शदल बल बलंदल ललई हाला 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 हर गान जेजू गुलाब जेजू आराधन जेजू ईश्वी ईश्वी वंदनी ईश्वी आराधन ईश्वी हर गान जेजू गुलाब जेजू आराधन जेजू बोलो हमारा हालेलुया 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 ईश्वी ईश्वी वंदनी ईश्वी आराधन हर गान जेजू गुलाब जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमियान जेजू उगलाब तुका सुमियान जेजू स्तुती तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू नीट हात उबारचे सगळ्यांनी सगळे नीट हात उबारचे अर्गान तुका सुमियान जेजू उगलाब तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 सुमिया सन भोग जालो जाल्यार तुमकां हात नीट उबारून दोन थाळयो सुमिया Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगर बाबरी नामचो समय आमचे मध्ये हांगा आसा हे सुमयाचे बेस हांव जोडून घेवचे पयले आमी सगळीं आमची सुमयाक समर्पिया ह्या वखदार कशें अब्राहम एक आशिर्वादीत मनीस जालो अब्राहमाचो आशिर्वाद तो सगळ्या मनशा कुळाचो आशिर्वाद कित्याक अब्राहमात हें आसलो बाबार्थ एक आशिर्वाद जावंक साध्य जालें देखून म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो अब्राहमाक देवान म्हळें तूं एक आशिर्वाद जातलोय आशिर्वाद कित्याक आशिर्वाद जातलोय कित्याक म्हळ्यार तूं एक आशिर्वाद जातलोय आनी आशिर्वाद सगळ्या मनशा कुळाचो आशिर्वाद कित्याक आशिर्वाद जालो सोमी कित्याक म्हळ्यार अब्राहम कित्याक आशिर्वाद जालो अब्राहम कित्याक आशिर्वाद जालो म्हळ्यार अब्राहमात अखंड बाबार्थ देवान पळयलो अब्राहमान केदींच देवाक ना म्हणूंक ना अविधेय जावंक ना सगळें संपूर्ण जिवीत अब्राहमान देवाक समर्पिलें त्या पासून तो आशिर्वाद जालो आज आमी सगळीं आमचे जिवीत सुमया समर्पिया सुमयाचो आशिर्वाद घेवंक आयतीं जाताना आमी एक आशिर्वाद जावया आमी एक आशिर्वाद खंयसर हांव येता थंयसर आशिर्वाद म्हज्या घरांत आशिर्वाद म्हज्या जाग्यार आशिर्वाद कोणाक हांव मेळटा तांकां एक खरो आशिर्वाद जावंक सुमी आमकां कृपा दिवन दी म्हूण मागया भक्तीन दिमी घालया हे देवडा सक्रामेंता म्हणलें गीत गावन सक्रामेंताचे आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया ये देवडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपा बोला नव्यो रीती आधार्या सोलवोरवेच्या सद्विश्व्या बाबार्ताचे बोल दिव्या जशे बापा तशे सुता उल्हासानी स्तुती जा पूर्वी महिमा सष्टा सष्टा एका स्थळ्यान हरसिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समसमी नावर्ता प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रामेंताकाल तुझ्या कष्टां सोकुडास तूं आमकां सोडला तुझे सोडून सफळ सदां समचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां फोव कर तूं जिविताची झर जंयसर तूं वाळटाय थंयसर जिवीत लाभता ह्या जिविताच्या झरींतलें पिवंक आमकां तूं आदार दी तुजे सवय एकवटान रावूंक आनी तुजे झरींतलें पिवंक
आनी हे मुखांत आमचें जिवीत यथार्थ प्रतिफळाचें जावंक जायसची कृपे देणी फोव कर म्हूण आमी मागता जोची येताय आनी राजवर्सला येताय ससनाच्या ससना सदैव जावं समयाचें नांव आता आनी सदां सर्वदा सदैव जावं उबी रावया आतोबान सांगात म्हणया सदैव जावं समयाचें नांव आता आनी सदां सदैव जावं समयाचें नांव आता आनी सदां सदैव जावं समयाचें नांव आता आनी सदां सर्वदा आता आनी सदां सर्वदा आता आनी सदां सर्वदा सदैव जावं समयाचें नांव व्हडल्यान हालेलुया 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 भोभक्तीपणान मिसान नव्यान सक्रामेंताच्या आराधना वांटेली जावन सुमयाच्या आशिर्वादान जोडून घेतलेल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता देवाचे भरपूर आशिर्वादा मागता आमी सदांच तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा म्हणून विनंती करता परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं येवच्या मंगळारा परत सांगाता मेळया 7 दीस जाल्लीं येवच्या इतरा खुर्सा वाटेकी सांगाता मेळोवंक तुमकां उलय दिता परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं निमाणें गीत आमी गावचें करगांदी तोलो सोमिया करगांदी तोलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितोलो करगांदी तोलो सोमिया करगांदी तोलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितोलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुमचो म्हजो राय म्हणून जाय म्हणटलो आनी करगांदी तोलो सोमिया करगांदी तोलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो पुता सोवे अवघार मोरे आशीर्वादी भगीन कृष्णाच्या कृपेने आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन मोगाच्या न्हू पडल्या थोड्या वर्सां जावन तुमी म्हाका तो सांगात सहकार पाठिंबो दिला आनी म्हज्या सगळ्या वावरांत योजनांत त्या पासो सहकार तुमी दिला ह्या पासो तुमकां हांव दिनवास पाठयतां देव बरें करूं म्हणटा आनी काही इल्लोसो थोडो वावरू बाकी आसा त्या मापासो सहकार तुमचे जावन आशेता फाटल्या 12 वर्सां तावन हे पुंडाळांत तावन जायतीं आशिर्वादां बेसांवां तुमचे खातीर वळोवन आयल्यांत आनी जायतें बरेंपण ह्या पुंडाळांत तुमकां जालां हांगाचें देवाचें उतर तशेंच संस्काराची सगळी कृपा तुमचे थंय वळोवन तुमचे थंय जायतें बरेंपण जालां त्या पासो धन्य देवाक निरंतर आमी अर्गां दिता आनी मुखारी असलें बरेंपण तुमकां जावं दी म्हूण आमी मागता परत तुमकां दिल्ल्या सर्व तुमी दिल्ल्या व्हडट्या मापाच्या सहकाराक आदाराक पाठिंबाक तशेंच कुमकेक काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा आसतना फुडल्या कितें वावर बाकी आसा तो बऱ्यान करूंक जायची सगळी कुमक आदार व्हडट्या मापान दिजे म्हूण विनंती करता परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आमी निरंतरी तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं हांगासर कळयलेल्या त्या एकावंटाक तुमचे मोगाची काणीक तुमी धाडून कुमक करीसय म्हूण आमी एकांतर विनंती करता परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां आपल्या बेसांवांनी भरून दी मरी माय तुमचे खातीर विनंती करून दी सांजू तूं तुमचे बसो तूं
समी लागीं मागून येतेस्ट बेसांवां धाडूं दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. परत तुमकां समेस्तान देव बरें करूं.